topmost layer of the job scam is Goa Medical College, Health Department, आणि आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा एट द कोर ऑफ दिस जॉब स्कॅम. तुम्ही सकाळच्यान न्यूज आयकला आसतलो जेन्ना हांवें सकाळी सांगलें की आज सांज मेरेन आमी एक जॉब स्कॅम एक्सपोज करतले म्हणून. खुद्द बीजेपीचे आमदार गेले सीएमाक मेळपाक आनी सांगपाक की जॉब स्कॅम चल्ला म्हणून. गोवा मेडिकल कॉलेजाचें नांव बदलून सत्तरी मेडिकल कॉलेज करपाक जाय. आमचे कडेन वेगवेगळे पेपर आयल्या, वेगवेगळ्या थरांतल्यान पेपर्स आयल्यात, प्रूफ्स आयल्यात. एक एलडीसीचे लिस्ट आसा जीएमसीचे, जातल्या थोड्या लोकांक ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ली आसा जेन्ना ऑफिशियली ती आउट जावना. 105 लोकांचे हे लिस्ट आसा. फक्त 9 नांवां सत्तरी आनी सांखळी मतदारसंघार भायर आसा. म्हणजे गोंयाच्या खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खंयच्याच भुरग्या भितर टॅलंट ना आनी तो सत्तरीन आनी सांखळेन कुटून भरला अशें ह्या डॉक्युमेंटांतल्यान दिसून येता. जो स्कॅम कोविडांतल्यान सुरू जाल्लो तो आज जॉबा पर्यंत पावला. हे आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा. आमी हाजे विशीं फाल्यां थ्रू प्रॉपर चॅनल कंप्लेंट करतले विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन. लास्ट टायम सीएम सरान जेन्ना 100रांतले 100 मार्क पडिल्ले तेन्ना सांगिल्लें आमकां प्रूफ दियात म्हणून. जेन्ना प्रूफ तुमच्या आंगणान आसतना लोकांनी तुमकां प्रूफ दिवचो पडटा जाल्यार तो प्रूफ आमी तुमकां फाल्यां दिवपाक लागतले. हो आसा प्रूफ. आतां चवकशी तुमी करात की 105तले 96 लोक सत्तरींतले कशे, आनी तुमकांच घरचो आरेळ मेळिल्लो आसा तो तुमच्या एमएलए कडल्यान. जॉबाचे वांटप चल्लां. मेरीट हॅज नो प्लेस. जॉब सेल इज ऑन. आनी आज जर तुमी पळयत हे जे 3 एमएलए गेल्ले म्हणटा पळय मागपाक जॉबां आमकांय दिवची आनी कंप्लेंट केल्या म्हणून, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस बीग स्कॅम. बिकॉज ते म्हणटा की ताका दिले जाल्यार आमकांय दियात. सो देर इज नो स्कोप अँड होप for talent and merits for youngsters of Goa. आज तरणाट्यांकडे एक खेळ चालू आसा सरकाराचो. जेन्ना रोजगार यात्रा आमी काडटा न्ही तेन्ना ती एक स्टडी केल्लो हे आसता. फाटल्या 15 दीस ते 20 दीस ते 1 म्हयन्या पयलीं पर्यंत आमी इंडियेंतल्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक मेळ्ळा. हांव पर्सनली मेळ्ळा अँड दोज हू हॅव क्रिएटेड जॉब्स इन द नेचर ऑफ 10,000 12,000 एक इंडस्ट्रियलिस्ट. Industries which are sustainable, industries which take care of environment. As even IT जर आम्ही हाडले, departments like some companies like, have you ever sent any invites to Google or to Microsoft? See, we have Indian CEOs there. Have you ever invited? गोंयान immense talent आसा. IT sectoran आज गोंयच्यान वेगवेगळे लोक जाल्यार मजेत म्हाका दिसता 100-200 फ्रेंड आसतले जे US आसा, सिलिकॉन व्हॅलीन आसा, पुण्या बाकीच्या गांवां आसा, हैदराबादान आसा. सो हे लोक जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळत जाल्यार कित्याक गोंयान येवचे ना. आज तांची बायल हांगा आसा, भुरगीं हांगा आसा. ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना ते घेवन येता. वेन यू से जॉब गॅरंटी और वेन यू से जॉब क्रिएशन, इट इज नॉट जस्ट गव्हर्मेंट जॉब्स. It is quality of life, quality of a job, which is also in the private sector. So you have to attract private sector in such a manner that they create jobs. I am sure government cannot give 50,000 jobs. आज गोंयान 50,000 लाख jobs जाय. सरकाराकडे पैसे ना. They are surviving on borrowings. They are not able to give salaries of the current government servants. Then how do you promise 10,000 jobs?